माझे नाव संदीप परकर, रेजिडेंट ऑफ खांडेपार। आज जवळजवळ एक 8 वरांचेर रातच्यो एक हांगा एक फॉटल एक्सिडंट जाल्लो आसा। ही गाडी ती आनी एक 2 व्हिलर एक्टिवा 5G येताली, ताका इतली मोठी धडक दिली आनी ती DI इतकी फास्ट आशिल्ली की जवळजवळ ताका 60 ते 70 मीटर तेणे फुडल्यान ताका पोनाक चेपून हाडलेलो आसा। आनी बॉडी सुद्दां काडपाक खूब प्रॉब्लेम जालो लोकांक हांगा, कित्याक ती पोनां सामकी फारोल्ली आशिल्ली बॉडी। मागीर एम्बुलन्स बीन येयली आनी तेगेली बॉडी व्हेली आनी तो ऑन द स्पॉट एक्सपायर्ड म्हणून डिक्लेअर जालो। आनी फुडलें इन्व्हेस्टिगेशन आतां पुलीस नाव कितें खबर आहा तेगेलें? नाव प्रकाश गांवकर म्हणून नांव तेजें, रावपी खंय? दारबांदोडा। सो कितें आनी कोण मिस्टेक कोणाची ती कळोंक ना अजून? ना मिस्टेक अजून म्हाजी कळूंक ना, पण जे मार्क्स आसा तो ते सोडून केल्लो आहा पयलीं तो 60 ते 70 मिटराचो आसा। ती DI गाडी इतली स्पिडीन आशिल्ली की ताका 70 मिटर ताका उडोवन घेवन गेली। सो म्हाका सांग संदीप, हो हायवे सेफ आसा काय अनसेफ आसा लोकां खातीर? फुडें बिजाकडे तेंच्यांनी वाडयल्लो आसा, पण हांगा तेंच्यांनी नेरो केल्लो आसा। थंयच्यान परत एक्सपान्शन जाल्लें आसा तेजें, थंयच्यान पळय तो स्पिडीन येता, पण हांगा जेन्ना नेरो आसता पळय न्ही थंय मातसो प्रॉब्लेम जाता। सो हेजे प्रॉपर लेनींग ना? आयजूच लायट पेट्टा नाल्यार हांगासरल्यो फाटल्या इनोग्रेशन जाता ब्रिजाचें, तेन्नाच्यान चडशी लायट केन्नाच पेटना। हांगा काळोखूच आसता, पण आज सगळ्यो पेट्टेल्यो आसा।